Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Argan Jesu, Oglap Jesu, Mehman Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Bobinino Jesu baloko zalmalo Bethlehem ant आणि आज बाळकाक सोदून आयले ते एक जाणते जे आमी म्हणटा राय जे म्हणटा आमी ज्योतिशी या ते एक बुद्धवंत मनीस जेजू जल्मला म्हणले त्यांनी आयकलें आनी जेजूक सोदून ते बेथलेहेमाक आयले नेकेत्रान तांकां वाट दाखयली आमच्या जिवितांत आमी जेजूक सोदून वचोंक जाय हर एक दीस आमच्या जिवितांत जेजूक आमी सोदचें जेजूक आमी बेडचें जेजूक आमी नमान करचो जेजूक आमचें जिवीत भेटोवचें जेजूतान आशिर्वाद जोडचें ही जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिविताची अपुर्बाची वाट प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ते बाळका सोदून गेले आनी बाळोक तांकां मेळ्ळो कोण मनीस देवाक सोदता कोण मनीस बरेपण सोदता कोण मनीस देवाची कृत्यां सोदता कोण मनीस नितळ काळज असो जावन देवाक आशेता देव ताका भेटता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाविनो पळया ते थेग जाणते मनीस जेजूक भेटले जेजूक तांणी काणी करपिली आनी जेजूक भेटल्या नंतर ते दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक पाटींग गेले जिवीत म्हणलें तशें केन्ना आमी जेजूक भेटता आमचें जिवीत नवें जाता केन्ना आमी जेजूक भेटता तेन्ना आमी येदोळ सोलून आयिल्ली वाट ती जावं पुरो भविश्या देवातान इल्ली पयस आशिल्ली आमी वाट चुकल्या आमची वाट तिदवन आमी देवाच्या वाटेन वेता आनी जिवी जोडटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो नातालांचें फेस्त जालें तेगरांचें फेस्त आयलें ह्या दिसाक आमी भाव भयणीनो सगळीं जेजूच्या जेजूक आमी भेटया आमचें जिवीत नवें करया आमचें सगळ्यांचें जिवीत नवें जायचें आमच्या जिवितांत कितें आदलेपण आसलें पयस वचूं जाय नवेंपण आमचें तें बरस जाय आमच्या कुटुंबांत शांती संतोश बरस जाय आमच्या कुटुंबांत मोग बरस जाय आमच्या जिवितांत उजवाड बरस जाय आनी तेन्ना आमी देवाची भुरगीं ते ग्राय संतोशान भरले जेजूक भेटलेंच तांचें जिवन संपूर्ण म्हूण तांकां भोगलें कितल्या पयस जावन ते आयिल्ले आनी जेजून तांकां निरपळ करून दिलें ना ताणें तांकां भेट दिली आनी जेजून तांकां स्विकार केलें भाव भयणीनो आज आमी उंड्या रुपार हांगासर त्याच जेजूक भेटतले हांव खंयच्या जेजूक तेका जाणट्यांनी भेट केल्ली गी खंयच्या जेजूक त्या तेगान जाणट्यांनी नमस्कार केल्लो गी खंयच्या जेजूक त्या तेगान जाणट्यांनी काणीक भेटयल्ली गी त्या जेजूक हांगासर आमी भेटता आमी दिंबेर पडया आमचें जिवीत ताका भेटोवया आमचें काणी आमचें जिवीत ताका समर्पया आमचें बरें वायट ताजे पांयांतडी दवरया आमचे कश्ट ताका समर्पया आमची पिडा आशिल्लो कणबेदराय ताका समर्पया संपूर्ण तरान ह्या जेजूक आमी ह्या उंड्या रुपार अनुभव करया आनी त्या जेजूची आशिर्वादां आमचे खातीर आमचे कडेन मागोवंक सांगल्या खातीर कितलींशीं जाणां ह्या टिवीचेर पळयतात युट्यूबार पळयतात हें आराधन हर एकल्याक तांकां आनी कितल्या ते सावन धाडल्या हर एकल्याक आनी आमच्या कुटुंबांतल्या ह्या फिरगजेंतल्या हर एकल्याक सोम्याची आशिर्वादां मागया आनी त्या सोम्याक आराधन करया
आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता, आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता. आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता, आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. 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 सम्यांचे सो काळजांत हांव तुका आराधन करता. मनशा रुपार ह्या संवसाराक तूं आयलोय. आमचे मदें मनशा रुपार तूं जियेलोय. सम्या तुजें तें बरेपण, तुजी ती दैवीक सकत, तुजी ती अरियेक रितीची महिमा, तुजी ती दयाळाय आनी कालतेपण, हे सगळें आयकल्ले तेग जाणते ज्योतिश ह्या तेग राय सोम्या तुका सोदून आयले. सोम्या तुजे मुखार ते सरपडले. तुजे मुखार तांचे जिवीत तांणी तुका भेटोवन दिलें. तांचे संवसारी ओडपण तांणी कुशीक दवरलें. तांची ग्रेस्तकाय तांणी कुशीक दवरली. संवसारी बोदवनकाय तांणी सगळी त्या घडये कुशीक दवरली. तूं सर्गा संवसाराचो राय, तो सर्वेस्पर देव म्हणलें वळखोन तुजी महिमा तांणी वाकणून सोम्या तुजे मुखार दिंबेर पडोवन तुका नमस्कार केलो. आनी जेजो तुवें तांकां आपलें दर्शन दिलें. कालते जाल्यार तांकां जेजू तूं भेटलोय. तुजी बाळकाची ती आसो निर्मळ आसो तांचेर फांकयलोय. तुजी कृपेची आशिर्वादां तांचेर वळयली. तुज्या मोगान तांकां भरलें. सोम्यान जेजू आयच्या ह्या दिसा हांवें म्हजें वडपण कुशीक दवरता. म्हजी संवसारी ग्रेस्तकाय कुशीक दवरता. म्हजी संवसारी बुदवणकाय हांव कुशीक दवरता. ह्या संवसारांतलें म्हजें कितें म्हजें म्हणलें आसा तें सगळें तुजे मुखार विसरता जेजू. कित्याक हांव एक किरकोळ मनीस. हांव एक कांयच न्हय आसलो. तुजे मुखार रस्त्यार मुखार एक किरकोळ रस्ता जेजू. आनी तुजे मुखार हांव कालतो जाता. तुजे मुखार हांव तकली बागयता. तुजे मुखार हांव सरपडता. तुका आशिर्वाद, तुजो आशिर्वाद मागता. सोम्यान जेजू म्हजें हें जिवीत तुका भेटयता.
जावं पुरो जेजू तें जिवीत जायतेपटी अस्कत, जायतेपटी मुझे जीवित चंचल, जायतेपटी मुझे जीवित खंती दुकान भरलेलें, जायते मुझे जीवित कश्टांचें, संवसारी जिवितांत हांव सलवणेचें जाता. जेजू हें जिवीत तुका भेटयता, म्हणजे जिवीतच तुका समर्पिता. सगळें कितें म्हूण म्हजें आसा तें सगळें तुज्या पांयां तळा जेजू समर्पिता आनी तुका आराधन करता. आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पवित्रत्म्या. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. Alleluia, 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 Jesus glad, Alleluia, Tuka Sundarajaya, Udin Nija Dedishan, Mulemente Budegla, Tuman, Tukan Kilajama, Aradan, Manu, Glab, Tukar, Gans, Tukastika, Hallelujah, 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 Bushiamo veneno. Gidiboramच्या दिश्त सम्याम करतोले. उंडारो पाराचे जेजू दवरया. अस्कत बाळोग गोरवांच्या कवणे निदला. सगळ्या संसारार ताका अधिकार आसलो तरी मनशा रुपार आयिल्ल्या ताका एक ल्हानसो जागो मेळ्ळो ना. एका गोरवांच्या गोठ्यांत एका कावणेर तो न्हिदला. कितें मरे तें सदेपण तुजें आनी म्हजें मुखार देवाचें सदेपण कितलें. भावा भयणी कितली संवसारी उडवी काय आमची उलयता. हें हांवें केल्लें,
हे मुझे हांवें बांदलें, हांवें तें केलें, हांवें ग्रेस्त काय केली, हांवें पयशे केले, हांवें डॉक्टरेट जोडली, हांवें बुदवून काय जोडली. केदें व्हरती आमची होगलाप आमचे उलयता आमी. कितलेशे जण देवाचें बरेंपण मुझे मेरे पास जाला म्हणे विसरतात, पूण देव मनशां मेरे पास करता. आमचें वडपूण न्हय तें बगार देवाचें. आनी त्या देखून जेजू एका साद्या रुपार तुवें आनी हांवें चिंतिनातल्या एका रुपार तो गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो. हे जेजू मुखार बाबा भयणी म्हजें म्हणलें कांयच ना ह्या संवसारांत. म्हजें म्हणलें उलोवंक हांवें कांय ना. उडवीक सगळें ह्या सुमयान म्हाका दिल्लें. ते जेजू मुखार आमी घालता जावया. ते जेजूक आमी सांगया, सोम्या आमी घालते जाता हांव तुजे मुखार. तुजे मुखार आमचें जिवीत सगळें वळखून घेता हांव तें सादेपणाचें. ते जेजू कडेन आमी म्हणया, सोम्या आमी तुका आराधन करता. सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या तारोका, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या मोगा सागोरा, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू देवाच्या पुता, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. संसाराच्या उजवाडा, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू जिविताच्या उंड्या, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. आमचे मिस्त्री, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू व्हड काकुळदारा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. बरें नितीदारा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. कुडपेच्या भांडारा, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू दुलो बरतारा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू सर्गींच्या दारा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. सर्वांचे बुजावणे, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमचे रक्षका, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. सर्गा संसाराचे राया, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. पातक्यांचे इष्टा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. मोरयेच्या पुता, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. अल्फा आणि ओमेगा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू आमचे करता. बरवशा, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू बऱ्या गवळ्या, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू करता. पासकांचे शेळये, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू सर्गींचे सावये, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू आमचे करता. बाचावे, सोम्या आमी तुका आराधन करता. जेजू वाट सतनी जिविता, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू उजवाडाचे सूर्या, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू सर्गीन धैर्या, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू दैविक वैजा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू आमचे जिवान जिवनपणा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू महोन्नताच्या पुता, सोम्या आमी तुका जेजू आराधन दाविदाच्या पुता, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू नसरेना, सोम्या आमी तुका जेजू आराधन आमचे सोम्या आणि देवा, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू नितीवंता, सोम्या आमी तुका आराधन जेजू कत्नतले शेळये. सोम्या आमी तुका आराधन Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाऊ बहिणीनो, जेजूचें वर्तें केदें वर्तेपण पळया. आज जेजू येदो व्हरतो सडवणदार मनशाक असो एका गोरवांच्या गोट्यांत. पळया, मनीस केदळा आपणा विशयांत व्हडपण चिंता, तेदळा देवाचें वर्तेपण मनशाक वळखोंक जायना. पूण मनीस केदळा कालतो जाता, तेदळा देवाचें वर्तेपण ताका वळखोंक जाता. त्या देखून भाव भयणीनो, ते एक जाणटे तांकां समजलें आमी ह्या संवसाराचे. आमचें म्हणलें कित्याक ह्या संवसारांतलें आमी व्हरून वचोंक ना. फकत आमी धूळ आनी माती कितें आमी जोडलां जाल्यार हें देवाच्या काकुळटीन म्हळ्यार समजलें तें. आनी त्या देखून जेजूक सोदून बेतलेमाक आयले. गरज आसली की तांकां पळया. ते एक जाणटे कितल्यागी पयस जावन खंयी शास्त्रांत तें बरयल्लें वाचून खंयी पवित्र पुस्तकान तें धाकलें उल पळोवन
ते पळोवन जेजूक सोदून आयले आनी जेजूक तांकां मेळ्ळो आनी तांच्या जिवितांत ती तृप्ती जोडली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर आमी त्या जेजूक आमी सगळी स्तुती करया. तुमची जाप अर्गानी स्तुती तुका सुमयान जेजू. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सुमया तूं आमचे अपराध बक्षिताय आनी आमची पिडा आशी तातूंत पयस करताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सोम्या आमचो जीव पणातून मारताय, आमच्या माथ्यार मोगासोनी काकुळीचो मुकोट घालताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सोम्या आमची जीण बरो तुज्या देण्याने आमकां तो ददोशी करताय. गरुडाच्या तरणाटपणा बरी आमकां तुजी तरणाटपण नवसरताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सर्वेस्परा तुजी कृत्य आमकां तारण दितात. जुलूम भोगतल्यांक तूं न्यायनीत करून दिताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सोम्या मुइजेक तुवें आपले वाटो उगडाप केली. इस्रायलाच्या भुरग्यांक तूं आमकां आश्चर्य दाखयताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सर्वेस्परा तूं दयाळ, कुरपाळ आनी काकुळटीन आनी सोश्टिकायेन बदलोलो जावन आसाय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सोम्या तूं आमचे सदांकाल आरोप लावचो नाय वा ससनाक राग धरून रावचो नाय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सोम्या आमच्या पातका प्रमाणे तूं आमचे कडेन वेव्हार करिनाय. आमच्या गुन्यांवाक फावो तें पारीकपण तूं घेनाय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. पृथ्वे वयर जितलो उंच तूं आसाय तितलो व्हड तुका भियेतल्यान थंय जावन आसा तुजो मोग. स्तुती तुका सुमयान जेजू. उदेंत जितली पयस आसा तितलो पयस आमचो गुन्यांव तो काडून उडयताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता सर्वेस तशें तूं भियेतल्यांची दया करताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. आमकां कित्याची रसल्यांत पूण तूं जाणाय आमी धूळ माती म्हूण तुका उगडास आसा. स्तुती तुका सुमयान जेजू. आमचे दीस तना सारके शेतांतल्या फुलावरीत तूं ते फुलयताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. वारें आमचेर मारतात तेन्ना आमी नाश जातना तूं आमकां परतून आमकां जीव दिताय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सर्वेस्परा तुका भियेतल्यान तुवें तुजो मोग ताकता ससनाच्या ससनाक आनी तुजें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. स्तुती तुका सुमयान जेजू. सर्वेस्परा तुजो कारार सांबाळूंक जाय. ताज्या आदेशाचो उडार दवरून आमी चलोवंक जाय. स्तुती तुका सुमयान जेजू. बाबा भयणीनो, कीर्तनगाराची आपुरबाची उतरांनी आमी सोम्याची स्तुती केली. एक घडीभर आमी आतां सगळीं उबी रावया, देवाची स्तुती करया, ताका होगलाप दिवया. गीता रुपार आमच्या काळजाची बोगणां ताचेर उसारया. देवाची स्तुती कितली केल्यार पावची ना, कित्याक ते बोडवे ते गवळी आयले तांणी सोम्याची स्तुती केली. ते ग्राय आयले सोम्या आमकां सरपडून ताची स्तुती केली. तर आमी ह्या देवाचें बरेंपण वळखुया. एक न्ही, दोन न्ही, हजारांचे हजार उपकार तुमच्या म्हज्या हर एकल्याच्या जिवनांत केल्यात. जर आमी उडास विसरल्या देव आमकां सुखीदार जावन आसा. देवाचे उपकार तितले आमी कांयच न्हय आसल्या पूण देवान आमकां ह्या स्थिते काडलां. आज आमी देवा मुखार अशें आसां जाल्यार सगळें ताची काकुळटनी ताची दया. कीर्तनगार त्या देखून तो स्तुती करता. कीर्तनगारा सांगता मेळया, आमी देवाची स्तुती करया आनी देवाक आमी ओगलाप दिवया. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्यो घास होता, सूर्योला सोता, ताराला राणी ताची महिमा. दर्यो घास होता, सूर्योला सोता, ताराला राणी ताची महिमा. अल्लेलुया, 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 अल्लेलुया. ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव दिव्या ताका सदा आमच्याराया. ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव दिव्या ताका सदा आमच्याराया.
तुझ्या जीवितान थंडलची मेटा भद्रकडपावर तोरा वयता म्हज्या जिवितांत थंडची मिठा भद्रकडपावर तोरा वयता नव्या जिविता मुझ्या ताळ्याता एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविता मुझ्या ताळ्याता एक नवें गायन तो गावयता Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानाने मग्न मानाने गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानाने मग्न मानाने गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया Alleluia, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेमा शहरान जल्मलो तो वेळार तू राजवट चलयतलो जेजू जल्मले उपरांत बुद्धीन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक विचारूंक लागले जो देवाचो रायज तुमच्याक जल्मला तो भुरगो खंयसर आसा उदेल्लें तें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या हें आयकून हेरोद राय सगळोच घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम तो म्हळ्यार हेरोदीन प्रमुख ह्या जगांक आनी लोकांच्या शास्त्रांत सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मसो आसलो तें ताचे लागीं विचार केलो ताणें सांगलें जुदेयाच्या बेतलेम शहरांत कित्याक प्रवादिनेशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेमा दुदाच्या मुखेल्या मदें न्हय तूं निमाणें कारण तुजे तो उपजतलो एक पुडारी इस्रायलाक म्हणजे परजेक चलयतलो गवळी तो म्हळ्यार हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिसतीक पडली वेळ घडी तांचे तांव समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रां सोदना करा आनी तुमकां मेळटस म्हाका येवन खबर दिया हांवें बसून ताका नमस्कार करीत रायाचें उतर आयकून ते भायसून गेले तेदवा उद्देताना तांणी पळयल्लें तें नेकेत्र तांणी परत्यान तांच्या मुखारान वेतालें तें आनी शेकीन बाळोकतले त्या जाग्यार येवन रावलें तें तांकां दिसलें नेकेत्र पळोवन ते बोसर संतोश पावले थंय घरान भितर सरून तांणी बाळकाक आनी ताची आवय मरिये सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो उपरांत आपल्या दिर्वाची चिलां उक्तीं करून
तांणी ताका काणको अर्पिल्यो भांगार दुंपू आनी रक्तां बोळो. उपरांत हेरोदेसाची ताणें फाटीं वचनाय म्हूण देवान ताका स्वप्नांत ताकीद दिल्लें आनी ते दुसरीच वाडदन आपल्या गांवाक फाटीं गेले. देवाची उतर ये वाखणी तुका क्रिस्ता. इकडे बरबुश्या भावा भयणीनो, तुमचे पैकी थोडीं जाणां म्हणी यात्रेक पयणाक गेल्यात. यात्रेक पयणाक गेल्ल्यांक आमकां एक अनुभव, विशिश्ट अनुभव जाता. आमी कित्याक यात्रेक पयणाक वेता? आमचे लागिल्ले पयशात आनी दवरन कोणाक ते खावंक, आनी कित्याक आमी जोड उरले आमीचले एन्जॉय करून असो, केवल वो उद्देश काडून यात्रेक पयणाक वेता गी? खंडीत ना. आमचे पयशे करसूंक खंयच्या पयशेल्या गांवाक वचचें म्हूण ना. आमच्या गांवांत ती बरें करून करसीयेत, बरें करून आमचें जिवीत संतोषी तरान जियेवयेत. पण भावा भयणीनो, जर तर आमी एका यात्रेक पयणाक वेता जाल्यार त्या जाग्याक वच जाय, त्या एका बऱ्या जाग्याक वचून थंयसर कितें अनुभव जोडी जाय, त्या जाग्यार आसली ती बरेंपण आमी जोडी जाय म्हणली आशा बागेवन जाग्याक वेता. जेजू जल्मल्ल्या जाग्याक वयचें, जेजू चलल्या वाटेन आमी चलचें, जेजून पैन केल्ल्या दर्यान आमी पैन करचें, जेजून आपडिल्ल्यो वस्तू आमी वचून आपडच्यो, जेजून कुरसायल्ल्या त्या दोंगरार वचून आमी रावचें, जेजून निकेबिल्ल्या त्या फोंडांत वचून आमी त्या फोंडांत भितर वयचें. एक विशिश्ट अनुभव. देवाचें सांगात पूण थंय भोगले बरें जाता. खंयच्या पांयानी जेजू खंयच्या सही चललो त्या जाग्यार हांवें थंय वचून रावचें. केदो व्हरतो अनुभव तो आमचे बाग. भाव भयणीनो, ह्या खातीर आमी यात्रे पयण येता, मस्त कश्ट काडटा, पयशे खर्चिता, रिस्क काण घेता आनी असले यात्रे पयणात आमी भाग घेता. ते एक ज्योतिशी जेरुसलेमाक आयले. कित्या खातीर? ते यात्रेक पयणाक आयले. ताचे यात्रेक पयण विशिश्ट तराचें. ते बुद्धवंतू शिकपी जावन आसले आनी तांणी तवळचें शास्त्र अध्ययन केल्लें आनी त्या अध्ययनान ताका कळून आयलें सगळें एक सोडवणदार जल्मतलो, एक नांवार दिकुनीस जल्मतलो आनी तो जल्मताना एक नेकेत्र उदेतलें आनी असल्या गांवांत तो जल्मतलो. हें पुराय सगळें कितें सांगून दिल्लें दातेंनी अध्ययन केलें. अध्ययन करून ताचेर ते रावले नात. तें आमी पळयचें. तें नेकेत्र उदेलां. हें नेकेत्र कितें विशिश्टता दाखयता. देखून आमी थंय वचचें, सोदना करीचें. तांचो गांव सोडलो आनी पयशिल्ल्या खंयच्या गांवाक ते गेले सोदून. आज कालचे बरी न्ही. तवळच्या कालार गोड्याचेर गी पयन, ह्या मन जातीचेर पयन तांणी गरज आसलें. वाटेर रिस्क आसली तरी पूण फाटीं सरले नात. धैर्यान ते गेले सोदून, जेजूक सोदून गेले. बाबा भयणी, कितें आमकां तांचे तोंड टपड्या शिकोवंक जेजूक पळोवन सो अथ्रेक आमकां जायचे. आजकाल मनीस देवाचो अनुभव मेळना म्हणटात. आज मनीस देवाचो अनुभव जोडिनात. कित्याक? आज आमची ती देवाक पळोवन सो अथ्रेक ना. आज आमी संवसारी संगतीन इतले बुडोवन गेले हांव की आमकां अध्ययन करूंक वेळ ना, शास्त्र अध्ययन करूंक वेळ ना, आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक वेळ ना, परण्याचोल्यान कितें सांगून दिलें वाचूंक आमकां वेळ ना, पवित्र सभा कितें शिकयता तें आयकूंक वेळ ना, आमकां मागणी करूंक वेळ ना. आज आमचो वेळ मोबायलां आनी कितें संवसारी संगती
तांतू आमी करशिता देवाक पळोवचो अत्रेक आमकां ना आनी कशें तर आमी देवाचो अनुभव जोडचो कश्ट येतना मात्र आमकां देव जाय आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमी वेलांकणी वता दोरनाळ्ळी वता आनी खंयच्या पुणशेतांक वता कित्याक त्या वेळार आमकां कश्ट येतात त्या वेळार आमकां देव जाय त्या वेळार आमकां जेजू जाय उरले त्या वेळार आमकां गरज ना पयशे आसात घर आसा आस्त बदीक आसा टेन्शन ना भाव भयणीनो आज आमी एकल्यानी उदास दवरिजे आमी मनशान देवाची आमकां गरज आसा आमचे मनशाचें जिवीत खंयच्या घडये कितें जाता म्हण आमी नेनाव आज भलायकेंत आसलो मनीस फाल्यां धरणीक शेवटता आज आमी घट्ट आसा तुमी घट्ट आसा पूण खंयच्या घडये आमी पडटा धडाल्ल करना खंयच्या घडये आमकां नासवतीन एडमीट करतात खंयच्या घडये आमचे हार्ट फेल जाता खंयच्या घडये आमची किडनी फेल जाता खंयच्या घडये आमकां कॅन्सर आमचे भितर येता खंयच्या घडये आमची शुगर आमचे सगळ्यांचे कुडला गडगडटा खंयसर हांव धडल्ल वती एक्सिडेंटान मर हें कांय आमकां कोणा गुत्तो ना भाव भयणीनो आमी उदास दवरया आमी मनशां आमकां देवाची काकुळटीन आमी जियेता देखून सदांच आमी देवाच्या संगतपणान जियोंक जाय ते एक जाणटे एक जाणां जाले देखून तांचो गांव तो न्ही सोडून देवाच्या संगतपणा खातीर ते सोदून आयले देवाक आनी देव तांकां मेळ्ळो हें आमकां गरज देवाक आमी सोदया संवसारी संगती आमी गरज पूण कितलें गरज की तितले उपयोग करया पूण देवाक आमी विसरचे नाका देव आमच्या जिवितांत आमकां सांगता जाय दुसरें नेकेत्र असो गुर्तू तांकां लाभलो नेकेत्र हर एक संगतीक भावा भयणीनो एक संगतीक एक वस्तू दाखोवन दिता मार्गार तुमी गेल्यात वो ते सायन बोर्ड उबे केल्यात थोडे कडेन ते सायन बोर्ड कितें सांगतात त्या सायन बोर्डांनी कालें आसा एक लोंकड असो खांबो ताजेर एक बोर्ड ताजेर इल्लेशें पेंटींग इतल्यान तेगे सायन बोर्ड ना एक सायन बोर्ड एका रस्त्यार ಈ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ म्हणटा सकाळीं हांव सांज पर्यंत कितले जण येतात ताका तो एक संदेश दिता आनी हांगासर अशें हेणे गेल्यार अशें ते सायन बोर्ड आनी नेकेत्र जावंक पवले ते एक जाणट्यांक एक सायन बोर्ड एक गुर्तू सोडवणदार ह्या संवसारान जल्मला आनी तो गुर्तू ते वळखले त्या गुर्ता फाटल्यान गेले आनी देवाक तांणी सोदून काडलें भावा भयणीनो देव आमकां मस्त गुर्तू दिता गुर्तू मनशां मारेपात गुर्तू गडितां मारेपात गुर्तू सबार आजकालच्या संगती घडचे मारेपात आज आमकां गुर्तू दाखयता पूण देव आमी मस्त बोटी न्हिदोवन पडटा आमकां गुर्तू ते वळखूंक नाका आमी अलक्ष्य करता केन्ना आमी देवान दिल्ले गुर्तू आजकाल भावा भयणीनो हर एक घडितां घडटात ह्या संवसारांत मनीस कांय न्हय पुरुश अमेरिकांत येदे व्हडले रिच कंट्री अमेरिका ग्रेस्त राष्ट्र आनी ताका लागून अशें कॅनडा इतले आयस पडले कारार असले मनीस थोडे घरा वचूंक शकले ना घरा वचूंक शकले ना रावल्ले कडेन आयसान शिरकले त्या कारान भितर आनी थोडे कारांनीच मेले थोड्यांच्या घरांचेर इतले आयस पडले घरांतले भायर वचून जावना तांकां आनी इतले युवांत कितलेशे जाण मरण पावले मस्त ग्रेस्त काय आसतले अमेरिका कडेन कितें दाखोवन दिता
हे घडीत दाखोवन दिता मनशा गर्व आपड नाका, मनशा अंकार आपड नाका, तुझी गिरेस्त काही तुझे पैसे कांय उपकार ना. काल न्ही पोर काल संजे चिंता इंडियांत वयर काश्मीरांत काल ल्हानशी भूंय काम जाली 5 पॉयंट चिल्लराची. आनी ही भूंय कांप उत्तराखंडांत आमी पळयलां कितलींशीं घरां 650 हांव चिंता घरांची क्रॅक्स पडल्यात उणटी गेल्यात. कितें दाखोवन दिता सत्राय मनशान ह्या संवसारांत कितें तुजें डेव्हलप कितें करताय ना. एक भूंय कांप जर तेरे कोडली सगळ्यांक धरणे संबंध जाता. भाव भयणीनो, देव आमकां जायत्या घडीतांनी दाखोवन दिता. देखून देवाच्यो वाटो आमी वळखूंक जाय. ते एक राय नेकेत्र सोदल्यांनी पळयलें, नेकेत्राचो संदेश तांकां समजलो, देवाक ते सोदून गेले. देखून आज काल असली घडितां घडटा आसतना आमी देवाक सोदूंक उडास्त उरी जाय. देवाच्या संगतपणान जिवंक उडास्त उरी जाय. मनशांनी आमी थाराचें जिवन जिवंक जाय, सत्राचें जिवन जिवंक जाय. न्हिदोवन पडचें न्ही, संवसारी जिंदगीन लोळचें न्ही, खोटेपणान बुडचें न्ही. बगार देवान दिल्ली सत्राय आमी वेळार काण घेवन आमची बाच्या विजोडूंक जाय. आनी तिसरें आमी पळयता नितळ काळीद नातल्या मनशाक देव मेळना. हेरोद रायाचे काळीद नितळ नातल्लें. तो म्हणालो म्हाकाय वचून ताका नमस्कार करी जाय. मेळ्ळो गे ताका हेरोद जेजू ना ना ताका मेळोंक ना. कित्याक ताचें काळीज मेळ्ळें. कुसड आग्यो तो, कुसड आग्यो तो. देखून ताचे ती ताका जेजू मेळ्ळो ना. जेजू ताका चुकलो. ते जाणट्यांक जेजू मेळ्ळो. पळया, कोण मनीस काळजान नितळ ना, कोण मनशा ती खोटेपण आसा, राग आसा, द्वेश आसा, मनीस आनी एकलेशें बरें चिंतिना, कुसड काळजान दवरता, त्या मनशाक देवाचो अनुभव मेळना. आनी चवथें, जेजूक तांणी नमस्कार केलो. तांणी तांची काणीक जेजूक समर्पिली. भाव भयणीनो, कितें तो दाखोवन दिता. तांणी दिल्लें भांगार दुंपांनी रक्तांबळ बऱ्यांतलें बरें देवाक दिलें. आमचें जिवीत आज आमी संवसारान आशेता, थोड्यांक आशे घडत ना, आमी पुजावन दवरता, वट्टू करून दवरता, आमकां दिवंक गोत्तू ना. आज कितलींशीं जाणां जर दुर्बळकायेंत आसात, जायत्या ग्रेस्तांनी पुजावन दवरलां देखून आमकां वांटून घेवंक गोत्तू ना. आज दुर्बळेच जातात. आमी आज एकामेका हर एकले जेजू बाळकाक हेरांतय पळयताय. एक भिकारी मेळटा, कश्टांचो मेळटा, पिडेस्त मेळटा, दुर्बळें कुट्टा मेळटा. जेजू थंयसर आसा म्हणून उडास्त बरो. तुजे लागीं भांगार आसा, दुंप आसा, रक्तांबळ आसा, मरादीक वस्तू आसा, भेटय, ताका भेटून दी, वांटून घे. आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही, हेरां खातीर आमी जीव कसा म्हणलें आमकां हे एक जाणटे शिकयतास. आनी आखरेक दुसरीच वाट दिवन ते चलतास रावले. तांकां देवान कळयलें त्या वाटेन कोट्या वाटेन वचनाकात. आतां तुमकां नवी वाट, जिविताची वाट मेळ्ळ्या, त्या वाटेन वसा. हेरोद राया सरशी वचनाकात. भाव भयणी, जिवीत आमचें जायते फावटी खोटेपणांत आमी जियेता, वाट चुकोवन जियेता. देवान आमकां दाखोवन दिल्या उपरांतय आमी जर त्या वाटेन चलता, जर आमी दुसरी वाट आमी नवी तरेना, आमच्या जिवनांत कांय फायदो जावचो ना. तर या ती एक जाणट्यांनी दिल्लें लिसांव आमी वळखून घेवया. सुम्याक आमी सोदून या. सुम्या आमी सांगया, सुम्या हांव तुका सोदून आयलो. तुम्या म्हज्या जिवितांत तूं म्हाका जाय. संवसारा फाटल्यान गेल्लो जेजू, आज हांव फाटीं येता. पयशा फाटल्यान गेल्लो जेजू, आज हांव फाटीं येता. संवसारी वस्तू फाटल्यान गेल्लो जेजू, हांव फाटीं येता. वस्तू फाटल्यान गेल्लो जेजू, हांव फाटीं येता. म्हाका काळोखांतून उजवाडाक पावय जेजू.
मरणाच्या वाटेतान जिविताच्या वाटेक पवय जेजू म्हाका ह्या म्हज्या संवसाराच्या बंधडेतान सुटकेच्या वाटेक लाभय रावय पावय जेजू म्हाका म्हजें जिवीत तुका तुम्या समर्पण दिता हांव तुका सोदून आयलां जेजू म्हाका वाडतके जेजू म्हाका वाडतके सगळे आमी गावया तुका आयलो सोमी तुझे घरी पावलो काळो कातां तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कातां तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो काळो कातां उजवाडाक पावय म्हाका असतां सतावा दाखय म्हाका मरणांतां जिविताक उतरय म्हाका तुजे वाटेन सदांच दयेन चलय म्हाका सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कातां तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो मागया ह्या घडये भाव भयणीनो आमी सकट जेजूक आमचे जिबे समर्प्या त्या देगानायनी रक्तांबळो दुंपांनी गंध रस्त भेटून दिलो भांगार दुंपांनी रक्तांबळो ह्या घडये आमचे इरादे आमची तेसावां आमची मागणी आमचे कश्ट आमचे कंद जराय आमची सनवणी आमची निराशा आमचे उणेपण आमचे अस्कतकायो सगळे आमी सुम्याक समर्प्या एक घडी पर काळजांत समर्प्या जेजू कडेन आमी आतां मागोवंक वेता उंड्या वार जेजू हांगासर आसा बळकर उपार आसल्या जेजू मुखार ते ग्राय सरपडले आनी तुमी ह्या घडये तुमी जेजू मुखार सरपडल्यात म्हूण उडास दवरा उंड्या रुपार जेजू हांगासर आसा तस्सो जेजू त्या गोरवाच्या गोट्यान त्या जाणट्या मुखार आसलो तस्सो जेजू आमकां पळयता सोम्या जेजू आज आमचे जिवीत तुका समर्पित हांव त्या जाणट्या बरी जेजू आमचे जिविताचे सक्कड उणेपण बरेपण सगळे आमचे कश्ट दूख कंत बेजाराय टेन्शन सगळ्यो आमच्यो गरजो जेजू तुजे लागीं आमी घेवन आयला सोम्या तुवें आज आमकां आशिर्वादीत करूंक जाय सोम्या प्रेसिल्ला म्हणली एक भयण जेजू डिमेन्शिया पिडेन कश्टता सोम्या जेजू तुवें तिका आपडे जाय बरी करे जाय सोम्या तुजे लागीं मागता बेळगांव तो निकलो सीडी सुद्दां भाव आस्पत्रेंत आसा नुस्तें बरेंपण जाता आनी की परतो बरो जावन ताणें बेगीन आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावच्याक मागता सोम्या एक भयण तिणें बांदल्या नव्या घराक आनी की इलेक्ट्रीक कनेक्शन मेळोंक ना शेजाऱ्यांचें ऑब्जेक्शन आसा सडीत करसूं पयशे नात सोम्या एक वाड दाखय म्हूण तुजे लागीं मागता तिची काकुळट कर एका भयणीचे पांयाचें ऑपरेशन जाल्लें सोम्या पूण परिस्थिती अचानक पडली आनी पडोवन तिका चड डॅमेज जाला आनी आतां परत्यान आनी एक मेजर सर्जरी आसा पूण ही सर्जरी करून तिका बेंदिसता ती आयकना सोम्या तिका धैर्य दी आनी ह्या पिड्यांतल्यान तिका बरें कर अरविंद लोबो म्हणलो जास्त तिरगजेचो भुरगो जेजू आस्पत्रेंत आसा सोम्या ताका प्रत्येकल्यान लिवर प्रॉब्लेम्स आनी कितें जायते मल्टिपल प्रॉब्लेम्स आसा टायफॉयड आसा ह्या भुरग्याक आपड जेजू ताका बरो कर बेगीन ताका आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन घरा येवचे बाग फावो कर जेजू अरविंद लोबोक तूं बरो कर एकल्याचें चेस्ट लंग्स कंजेशन सोम्या गूण जावं आनी नी पिंतचे गूण जावचे खातीर आनी एक लोबा पावस 3 दीस जाता ऑक्सिजनाचे लेवल आनी की ऑक्सिजन लेवल सोडूंक आयकना चेस्ट कंजेशन सोम्या हार्टाची पिडाय आसा सोम्या ताका बरो कर
सरेश आणि जास्मिन सुम्या एका भुरग्याचे देणे तुझे लगे निरंतर मागतात. हर एक आराधनात तुम्ही आताची घर तुझे मुखार दवरतात. सुम्या तांची काकुळत कर. सुषमा म्हणल्या एका भयणीक जेजू एक बरें काम मेळोवन एक बरें सैरीक मेळोंक ते मागता. सुम्या मस्त प्रयत्न केले ताणें कामाक येतना हर एक फावटी इंटरव्यूक आपयतात पूण आडकड येतात. हर एक फावटी कितें म्हण येवन काड एक काम मेळोंक आयकना. सुम्या काकुळत कर ताची. राफायल म्हणला बाबाक कठीण शेड वसमण कोंकली ताप. सुम्या जेजू ह्या बाबाक तूं बरो कर ताका ह्या पिड्यान तें गूण कर. गोंयच्या एका कुटुंबान समाधान मेळोवंक घरच्या वडिलांक कुटुंबाची जीण बऱ्या तरेन ताणें जिवंक वायट इश्टाक सोडूंक आनी ह्या मारे पात खुटांक सुम्या ताणें समजून बरें जावंक. एका दुर्बळ्या कुटुंबात जेजू एक घर वस्तेक मेळोंक तांकां संत घर नासतना भाडें दिवंक पयशे नात कश्टोन आसा पिडेस्त भुरगो आसा कितें करचें कळना एक घर मेळोंक सुम्या ती मागता तांची काकुळट कर. सुम्या एका भयणीन कठीण आंग दूख आनी हात पांय सुजतात तवळ त्या भयणीक जेजू तूं गूण कर दिका आपड. एका भावान आपले बिझनेस एका नव्या जाग्यार सुरू केला. पयलींच्या जाग्यार नश्ट आसा पडलो. हे बिझनेस नव्या जाग्यार पूण बऱ्या तरेन जावंक सुम्या तुजी काकुळट मागता ताका बरें कर. कुवेट एका भावाक जेजू एक बरें काम मेळ्ळां पूण तें परमनंट जावंक आयकना. सुम्या ताका एक परमनंट काम दयशीं कर. एका भयणीक कॅनडा वचूंक जेजू विजा मेळ्ळ्याक ती अर्गां दिता. सुम्या अर्गांनी उगडाप तुका जायते तेमतान मागिल्लें तुवें फावो केल्ल्याक. सुम्या जेजू आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार दवरता. ह्या इगर्जेन हांगासर आल्तारीचें काम केल्लें आमी धरलें तें बऱ्या तरेन पंथाक पावंक जेजू आदार दी. आनी तशेंच बऱ्या तरेन पंथाक पावन हें दान दिल्लें दानीक सुम्या आशिर्वादीत कर. सुम्या आमच्या दैवीक संस्थाक प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी आमी चलोवची यात्रीक पळयना आनी आमची कामां यशस्वी कर जेजू. कोरोना पिडेंतून कितें आडकळें अशें बऱ्या तरेन आमची यात्रीक पळयना जायशें कर म्हूण जेजू तुजे लागीं मागता. सुम्या जेजू ह्या पिरगजेच्या सामेशन पावल सभेच्या भावांचो एकही रादो तुजे मुखार दवरता. दुर्बळ्यांक घरा मनची एक येवजण ताणें तुजे मुखार दवरला आनी एक कोणीय एका बऱ्या मनशान इगलोसो जागो दिवन दुर्बळ्यांक घरा मनच्या येवजणाक जेजू आशिर्वादीत कर. सुम्या जेजू एक भयण तुजे कडेन मागता प्रत्येक तरान तिच्या पुतीन वायट सवयेन तें भायर येवन आपल्या कुटुंबांतय मोग दाखोवंक आनी ह्या वायट इश्टा खातीर तें भायर येवन जिणी ताणें परिवर्तन करूंक. सुम्या प्रत्येक तरान मागता आज आमचे आराधनाक आदार दितना सर्व दानीक बऱ्या मनान आमकां हे कुमो करनासात तांकां सर्वांक आशिर्वादीत कर जेजू. 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी. हे प्रसार करतले डिवायन वटीच्या मालाका तुज्या पतीने ज्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक तुज्या शिबांदेक जेजू आशिर्वादीत कर. आनी हांगासर आमकां आदार दिवचे संगीत दिवच्या व्हिडिओग्राफी करच्या आमच्या भावांक आनी संग आदार कुमो गांवक तशेंच हेर रितीन कुमो करच्या 1 लाख हांगासर आशिर्वादीत कर जेजू. हे सक्कट ते सवा आमी तुजे मुखार दवरता जेजू. तुका ती समर्पिता आनी मागता. ह्या घडी आमी सक्कट आमचे ते सवा आमी दवरया मागया जेजू कडेन. जेजूच्या नावान बाबा ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नावान बाबा ही मागणी करता तुका. मागया भाऊ भयणीनो पवित्र सभेच्या इराद्यान बसत आज आमी प्रत्येक तरान पवित्र सभेच्या त्या भावार्था खातीर मागत जाय. सगळ्या पवित्र सभेत इकलेसो भावार्थ घट जावच्या पासत मागया. पाप सेवेच्या इराद्यान पासत मागया. ह्या म्हयन्यांत पाप सेवन शिक्षकां खातीर आनी शिकोणदारां खातीर मागोवंक आमकां सांगलां. आमच्या शिक्षकांनी बरी जिणी जेवन तांणी बरी शिकोवन दिवन आमच्या भुरग्यांक युवा सरांक बरो फुडार लावूंक शिकोणदार जाल्ल्यांक शहरांक शिकोवन दिवचें देण देवान तांकां दिलां.
त्या बऱ्या शिक्षणात तरी हरी एकल्याची काळजां कोशरदां रोपीत करूंक आनी देवाच्या वाट्यांनी जिवंक तांकां शिकोवंक तांचे बसत मागया भाऊ भयणीनो, भारताच्या पवित्र सभे खातीर प्रत्येक तरान पुरुष छत्तीसगडांत एक इगर्ज सुमार 1000 लोकांचो पंगड आयलो. तणके फातर आनी कुडारी कितें परा घेवन आयले. सगळे इगर्ज पिटो गेली. सगळे इमाजी धर्नीसमा केल्यो. पुलिसांक पर्यंत मारले. कांय करूंक जालें ना. असलें घडटा. मुखार आमचे दीस कश्टांचे. आतां हांव बायसरच्या आनी आराधनाक एक न्यूज आयटम हांवें पळयलो वॉट्सॅपार. भारतांत अक्रम रितीन फावो ते रेकॉर्ड नासतना आशिल्ल्यो सगळ्यो इगर्जो नाश करचे प्लॅन. भाव भयणीनो, आमी देवा कडेन मागचे. आमी देवा कडेन मागचे. आमचो बोळ देव. देवा कडेन आमी मागया. आमी सक्कड हेरां पसती मागया. सक्कड आमकां मागचे. आमकां कोणूय दुस्मान नाका. आमकां भारतांत कोणूय दुस्मान ना. सक्कड धर्माचे आमचे इश्ट म्हणले चिंतून तांचे खातीर मागया. आमकां कोणी दुखयता जाल्यार तांचे बसत मागया. कोण आमचे विरोध काय मान कितेंय विरोध मांडावळो करता तांचे बसत मागया. ते आमचेच भाव आनी भयणी, आमचेच मनशां, आमचेच गांवचो लोक. खंयचीय धर्म जावं दी, सक्कट धर्माचे आमचे भाव आनी भयणी म्हूण आमी लेख्या जेजूच्या पांयां तले समर्प्या. त्या सोम्या कडेन मागया. आमी सक्कट दिंबेर पडया. देवाचे सगत मागया. ह्या घडये सोम्यान आमकां बोळ दिजे. जेजूची कृपा आमकां जायजे. सोम्यान जेजू हे सगळे इरादे तुका समर्पिता. सोम्यान जेजू आज आमकां तुजी गरज आसा. तुज्या कृपेची गरज आसा जेजू. भारतांत आमकां 1 लाख रक्षण गरज आसा. संवसार जिवितांत आमकां तुजें रक्षण गरज आसा. पिडे शिडे विरोध जेजू आमकां तुजें रक्षण गरज आसा. आर्थीक संकश्टांनी पडलेल्या आमकां तुजी गरज आसा जेजू. ह्या सगळ्या कश्टांत आसा आमची दुकान तुवें पुसली जाय जेजू. आमी अस्कत मनशां तेका त्या बरी जेजू आज तुज्या पांयां तळी येवन आमी सरपडटा. सोम्या आज आमकां तुवें आपणे आशिर्वाद दी जेजू. आमकां तुज्या बोळान आमकां बर आनी आमकां तुज्या दिवेक सत्यान बरें. सक्कण आमचे हात उबारया. देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू आज या घडी आशीर्वाद घाल जेजू आमचेर. या घडी जेजू तुझे रक्षण जाय आमकां. जेजू आमचे जिवीत तुका समर्पिता. आमचे कश्ट आमची पिडा आसून आमचे दुख जेजू आमी तुका समर्पिता. आमी तुजे पाती येता जेजू. ह्या संवसारान जेजू आयलोय आमकां सक्का सुरका तुमच्या सोम्यान जेजू. हर एकल्याची आमची पिडा जेजू ह्या घडी आमी तुका समर्पिता. सगळे मागता हर एकल्याचे तुजो हात उबार जेजू. ह्या संवसार हर एकल्या कोण पिड्यात जात कोण कश्टांत जेजू हर एकल्या सुटका दी जेजू. तांच्या कश्टांनी तुका तुका दी. ह्या घडी आमकां हात दवर जेजू. आशीर्वाद कृपा आमच्या आमचेर तुज्या आमले एकट्यान अभिषेक कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्याचो आशीर्वाद घेवया. चक्कर आमी मागया. जेजू आतां आशीर्वाद घालतना ते एक राय सुमी आमकां सरपडले. तसो पवित्र आशीर्वाद आमकां जेजू दिता. आनी सरपडतना ताचे मुखार सक्कड आमच्यो गरजो आमचे कुटुंब सगळें जेजू मुखार दवरया आनी तसो पवित्र आशीर्वाद घेवया. Ora sacramenta sastanama coroia purvilyatia rupa botla hovioriti adarya solvon vecha ascatvishvyam bhavartache baldevya zashe bapa
तशेंच पोताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान अर्सिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावाडता आमेन. प्रार्थया देवा वेचीत साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसर करून तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुदन तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो